कोंकणी क्रिएटिव्ह वर्ल्ड ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनला वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। जर तर तुम्ही अजूनही म्हजो चॅनल सबस्क्राईब करूंक ना तर बेगीच्या बेगीन आता करात। तुमकां जर म्हाजे आदले व्हिडिओ चुकले आसत तर हांवें हांगासर तशेंच सकयल डिस्क्रिप्शन बॉक्सान तांचे लिंक शेअर केल्ले आसा। तर भुरग्यांनो, आयज आमी म्हयन्यांची नांवां मंथ्स ऑफ द इयर हो विषय शिकतली। आस्त बाळगिता की तुम्ही कान दिवन आयकतली। वर्साचो पयलो म्हयनो म्हळ्यार जानेवारी, जाका कोंकणीन जानेवारी अशें म्हणटात। इंग्लिशीन फेब्रुवारी जाल्यार कोंकणीन फेब्रुवारी अशें म्हणटात। वर्साचो तिसरो म्हयनो म्हळ्यार मार्च, जाका कोंकणीन लेगीत मार्च अशें म्हणटात। इंग्लिशींत एप्रील तशें कोंकणींत एप्रील हो जावन आसा वर्साचो चवथो म्हयनो। गरमेचो म्हयनो म्हळ्यार मे, जाका कोंकणीन लेगीत मे अशें म्हणटात। जून हो पावसाळ्याचो म्हयनो, जाका कोंकणीन लेगीत जून अशें म्हणटात। इंग्लिशींत जुलय तर कोंकणींत जुलय अशें म्हणटात। ऑगस्ट ह्या म्हयन्यांक कोंकणीन लेगीत ऑगस्ट किंवा ऑगस्ट अशें म्हणटात। इंग्लिशीन सप्टेंबर तशेंच कोंकणीन सप्टेंबर अशें म्हणटात। गांधी जयंती मनोवपी ऑक्टोबर म्हयन्यांक कोंकणीन ऑक्टोबर अशें म्हणटात। वर्साचो 11वो म्हयनो म्हळ्यार नोव्हेंबर, जाका कोंकणीन लेगीत नोव्हेंबर अशें म्हणटात। वर्साचो निमणो म्हयनो म्हळ्यार डिसेंबर, जाका कोंकणीन लेगीत डिसेंबर अशें म्हणटात। तर भुरग्यांनो, आयज आमी 12 म्हयन्यांची नांवां शिकली। ते म्हयने परत एकदा पळोवया। जानेवारी, जानेवारी, फेब्रुवारी, फेब्रुवारी, मार्च, मार्च, एप्रिल, एप्रिल, मे, मे, जून, जून, जुलय, जुलय, ऑगस्ट, ऑगस्ट, सप्टेंबर, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, डिसेंबर। तर भुरग्यांनो, लक्षांत दवरात, गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारा प्रमाण म्हयन्यांच्या नांवांच्या उच्चारणांत बदल आसतले। आस्त बाळगिता तुमकां हो विशय समजला आसतलो। तुमकां जर हो म्हजो व्हिडिओ आवडला आसत तर लाईक आणि शेअर करूंक विसरूं नाकात। देव बरें करूं।